नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटलीत G7 शिखर परिशदेत वांटेकार जाले उपरांत आयज भारतात परतले. G7 आउटरीच सेशनात प्रधानमंत्र्यांनी संवसारीक मुद्द्यांसयत विकसीत भारत घडोवपाच्या संकल्पाचो पुनरुच्चार केलो. हे वेळार तांणी वेगवेगळ्या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षां वांगडा द्विपक्षीय भासाभास केली. तिसरे फावट प्रधानमंत्री जाले उपरांत तांची ही पहिलीच विदेश भोंवडी आशिल्ली. G7 शिखर परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक फुडाऱ्यांक तंत्रगिन्यानांतली एकाधिकारशाय सोंपोवपाचो उलो मारत समावेशक समाजाची बुन्याद घालपाक ताका रचनात्मक करपाक जाय अशें म्हळें. राज्यात रोजगाराच्यो फावो तितल्यो संधी उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. स्वयंपूर्ण गोय 2.0 कार्यावळी खाला मुखेलमंत्र्यांनी आयज कृषी आनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधलो. ते वेळार ते उलयताले. हे वेळार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आनी कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी उलोवप केलें. विद्यार्थ्यांक योग्य करियर मार्गदर्शन मेळप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. तुम्ही टार्गेटेड ग्रुप म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन जर एक 25 ते 40 यूथ जर एकीकडे हाडून बसयले आसत जाल्यार 191 × 40 इतक्या भुरग्यांक आमी पणजेंतल्यान आमच्या करियराचेरूय वेगवेगळे मार्गदर्शन करपाक शकतले. वेगवेगळे कोर्सीस तांकां समजून सांगपाक शकतले. कारण गोंयांतल्या प्रत्येक तरणाट्याचे करियर जावचें हाज्या खातीर आमी काम करता. खूब बरें दिसता की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचो अभ्यास करपा खातीर किंवा कॉम्पिटिटिव्हचो एग्जामीचो मागीर ती बँकिंग आसतली, रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली, IAS आसतले, IPS आसतले आनी इवन दो आतां स्टाफ सिलेक्शन आसतले हाजो स्टडी करपा खातीर खूब जाणांनी सुरवात केल्या. अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल आसा. स्कील डेव्हलपमेंट सेंटराच्या वतीनूय आमी ते ताच्या खातीरय बी हांव युवा शक्ती कडेन उलयता आसतना मुद्दामून तुमी टार्गेट करून तांकां ह्या स्वयंपूर्ण गोवाच्या कार्यक्रमाक हाडून बसोवचें पडटलें. जेन्ना जेन्ना आमचो कार्यक्रम जाता तेन्ना जाल्यार आमी तेचेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी फोकस करपाक शकतले. अभ्यासक्रम सोंपले उपरांत नोकरी दिवपाची खात्री दिवन ते उतर पाळिनाशिल्ल्या बिगर संलग्न खाजगी संस्थांचेर सरकार कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. भरपूर फी भरून अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवच्या पयलीं तरणाट्यांनी संस्था संलग्न आसा काय ना हाची पुराय चवकशी करची अशें तांणी म्हळें. हे पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीस घेतात. एविएशनच्या नांवाच्या सकयल तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आनी बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना. हे हांव मुद्दामून मेन्शन करता. हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची वॅलिडिटी पळोवची. तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो. हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला. अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें आनी अदरवायज 1.5 लाख 2 लाख रुपया बेस्टी फीस घेतात आनी भुरगीं अननेसेसरी ते लोन काढून हे कोर्सीस घेवन ती बी. कांय लोकांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा वेळान गोंधळ घालपाचो यत्न केलो. पालकांनी खंयच्याच अफवेचेर विश्वास दवरचो न्हय. NEPचो भर विद्यार्थ्यांचेर आसतलो. विद्यार्थ्यां खातीर बरें तें करप हें आमचें कर्तव्य आसा अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें. NEP 2020 एप्लाय करता आसतना अशेंच दिसून आयलें की थोड्यांक मातशें कन्फ्युजन आशिल्लें. कन्फ्युजन आशिल्लें म्हणच्या परस कन्फ्युजन क्रिएट केल्लें अशें म्हणप म्हाका चड बरें दिसता. कित्याक हेड ऑफ द स्कूल, मॅनेजमेंट, टिचर्स आनी पेरंट्स हांची मिटींग प्रत्येक स्कुलाच्या रिप्रेझेंटेटिव्हा बरोबर घेतली आनी थंय आमकां कन्फ्युजन कांय नाशिल्लें. आनी सामके थोडे डाउट्स आनी सजेशन्स कितें आशिल्ली ते आमचे सेक्रेटरी श्री प्रसाद लोलयेकर सर IAS हांणी वेवस्थीतपणे हँडल करून तांकां सोल्युशन्स काडली. हांव परत एकदां हांगा अपील करूंक सोदता जनरल पब्लिकाक, स्पेशली जांची भुरगीं शाळेंनी वता तांकां कितें डावट आसा अफवांक बळी पडचे न्ही. गव्हर्मेंटाचो सदांच एम्फसिस भर आसतलो तो भुरग्यांचेर. सो इट इज आवर ड्युटी टू सी दॅट आवर स्टुडंट्स गेट देअर बेस्ट. फलोत्पादन महामंडळ हेर राज्यांक काय भाज्यांची निर्गत करतले अशें मुखेल
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद स्वयंपूर्ण गोय 2.0 कार्यावळी खाला अधिकाऱ्या वांगडा संवाद साधताना ही माहिती दिली। रोजांच्या उत्पादनात गोय स्वयंपूर्ण जाता अशें तांणी सांगले। संपूर्ण गोवा प्रोग्राम सुरू जाल्या उपरांत आमी भाजी वाद केली, जावं ते भेंडे आसतले जावं ती मिरची आसतली। आमी पयली इम्पोर्टूच करताले, आता आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेवन एक्सपोर्ट करपाक लागलेले आसा। हे सांगपाक खूब बरें दिसता। आमच्या कडेन आमी पळयता की दिवाळा 100% आमी इम्पोर्ट करताले, पण आता 50% इम्पोर्ट कमी जाला आणि आमच्या शेतकऱ्यांनी रोवपाक सुरवात केला। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीरच्या घर खात्याच्या येवजणे खाला 20 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरीची नियुक्ती पत्रां मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल भेटयली। मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ही नियुक्ती पत्रां भेटयली। सरकारान आपले उतर पाळून हे येवजणे खाला 357 जाणांक नियुक्ती पत्रां भेटयल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। माझ्या सरकारात इनिशिएटिव्स घेऊन ह्यो फास्ट ट्रॅक करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो फाटल्या 5 वर्सांक आमी 3 ते 4 फावटी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो जॉब्स ज्या डिपार्टमेंटांतल्यान येता त्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां दिवपाचो यत्न केलो। आमी ऑल टुगेदर आता पर्यंत 357 चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स हांच्या भुरग्यांक हे जॉब आता पर्यंत दिवपाक शकले। फक्त 40 उरल्या, म्हणजे 40 दिल्या उपरांत एप्रॉक्सिमेटली 400 भुरग्यांक सरकारान नोकरी दिली अशी जातली। आयज संवसारीक पवन उर्जा दीस। देशातल्या पर्यावरण रक्षणा खातीर नवीकरणीय उर्जेकडेन पावल घालचे पडटले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयतना म्हळें। 2030च्या ध्येयाचो उल्लेख करत ते फाटभुंयेर वेगवेगळ्या पावंड्यार यत्न चल्ल्यात अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें। आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है और विंड एक फैक्टर है उसका। इस विंड के इसमें एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि अगले 2030 तक हम 100 गीगावाट का ये प्रोडक्शन हम करेंगे। आज तक हम 46 तक पहुँचे हुए हैं और ये सभी जगह उस विंड मिल जो है ये खड़ा करके हमारा प्रोडक्शन बनाने का काम बड़ी जोर जाम से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जूनाक काशी सावन 20,000 कोटी रुपया 9 कोटी 3 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांनी हस्तांतरित करतले अशी माहिती ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली। देशभरात 50 सुवातांचेर आयोजित कार्यावळींनी कितलेशेच मंत्री वांटेकार जातले आणि थंय हाजीर आशिल्ल्या शेतकऱ्यांकडेन व्हर्च्युअली संवाद लेगीत साधतले अशें तांणी मुखार सांगलें। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत आणि कॅनडा मदीं मॅच जातली। ही ग्रुप पावंड्यावेली 33वी मॅच आसतली। रातच्या 8 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। ह्या पावंड्यावेली 34वी मॅच नामिबिया आणि इंग्लंडा मदीं जातली। आयज जाल्ल्या पयल्या मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन नेपाळाचेर 1 धांवडेन जैत जोडले, जाल्यार आयच्या दुसऱ्या मॅचीत न्यूझीलंडान युगांडाचेर 9 गडे राखून जैत जोडले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।